जेन्ना हांव 1 तारखेक हाडून आयतारा सोडलें चेडवाक तेन्ना बरें आशिल्लें मागीर हांवें बरें आसा म्हणून आमी संडे टू मेळपाक येता चेडवाक जे दिसा आमकां मॅसेज पावली की चेडूं तुजें बरें ना खूब सिरियस आहा तेन्ना ताका व्हरोंक यो म्हणून तेन्ना आमी दोगांय घोबायले येयले आनी पळयलें चेडवाक तेज्या हावज रुमान गेले आनी ते अशें चेडूं म्हाजें जालें चेडवाची परिस्थिती जाली की हांवें अक्षरशः ताका वळखोंक ना इतलें मागीर हांवें ते हावज मॅडमी कडेन गेलो लीव बरोवपाक ती म्हणपाक लागली की लीव ताका दिना आनी चेडवाक कितें जावंक ना तिच्या थंय हॉस्पिटलान व्हरून तकलीच घेवन यो म्हणा कितले शिकता चेडूं ते शिकताले 7th स्टँडर्ड केन्ना हाडलेले हांगा 1 तारखेक हाडलेले कितले जाले तुमकां सांगूंक ना तेंच्यांनी की बरें ना तेंचे हांगा ताका आयतारा हाडलेले हांगा सोमार मंगळार बुधवार बिरेस्तार शुक्रार आमकां शुक्रार मॅसेज पावली म्हणजे कितें म्हणून एक्झॅक्टली जालें तेजू हांगा गोकुळा जो आसा जो ताजो पेरंट आसा तो म्हजो फ्रेंड आनी तेचे चली पयलीं हनुमान हायस्कुलानूच शिकताले थंयच्यानच ते बरें शिकता म्हण ताका नवोदयान एडमिशन मेळ्ळें आनी आयज अचानक जेन्ना तेजें 1 वर्स सोंपलें दुसऱ्या वर्साक जेन्ना स्कूल रिओपन जालें तेच्या उपरांत तरी भुरग्याक आपणा हांगा सोडलेले तेच्या उपरांत 4 दिसांनी ताका फोन येयलो तेच्याच चलयेचो की आपूण खूब बरें ना आपणाक व्हरपाक यो म्हणून तो जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना ताणें आपल्या चलयेक वळखोंक ना इतकी तेची वायट परिस्थिती जाल्ली मग ताका विचारलें तुवें कोणाक सांगूंक ना जाल्यार आपूण ते स्टाफ इंचार्ज जे आसता हावज इंचार्ज तिका सांगलें मागीर आपूण नर्सीक सांगलें तेणें आपली काय आयकोन घेवंक ना जाणोवन घातलें अशें आमी सांगलें मग त्याच्या खातीर ताका मागीर फोर्सफुली हांगाच्यान चेडवाक आपल्या घेवन तो हॉस्पिटलान गेलो हॉस्पिटलान डॉक्टर विचारपाक इतले दीस तुमी खंय आसले काय म्हणून इतके ते चली बरें नाशिल्ले ताची कांयच काळजी घेवंक ना आतां ते GMCन आसा ताका ICUन दवरलेले क्रिटिकल कंडिशनान ते आसा अशें सांगतात देव जावन ते बेगीन बरें जावचें पूण हेणी जे कोणी केलां आनी ते ताका जबाबदार आसा इतके बरें नसून ताची काळजी घेयना हेच्या फुडें तरी अशे भुरग्यांचे हाल जावचे न्हू आयज तेजें अशें जालां फाल्यां काही कोणाचो जीव वचूंक शकता अशें जावचें न्हू म्हणून हे जे कोण जबाबदार मनीस आसा जी स्टाफ नर्स आसा जी तेंचे हावज इंचार्ज आसा तेंचेर एक्शन जावची अशी कंप्लेन दिवपाक आमी प्रिंसिपला कडेन हांगा येयले म्हणजे फूल नेग्लिजन्स आहा म्हणपाक फुल्ली निग्लिजन्स म्हणजे तांकां भुरग्यांचे पडलेलेच ना तांकां दिसता की सगळींच भुरगीं नाटकां करता हांव मान्य करता थोडी भुरगीं घरा गेल्या उपरांत घरा वचपा खातीर तशें करता पूण एखाद्या भुरग्याची कंडिशन जेन्ना पळयता एक भुरगें जाका बापूय वळखोंक शकना म्हणजे त्या भुरग्याची कितें कंडिशन जाली तुमकां कळटली हेच्या वयल्यान अंदाज येता की तेंचो फुल्ली निग्लिजन्स आसा आनी भुरग्यां कडेन तेंचें लक्ष ना हे तातूंतल्यान लक्षांत येता म्हणून अशा इरिस्पॉन्सिबल मनशांचेर एक्शन जावची अशें आमकां दिसता Here actually on 6th she got some medicine and she has been given leave for as per the request for the parents. She came here and on 6th she got some giddiness and my staff nurse has given the medicine and on that day same day she was called and the parent came and parent took this child on leave and that child is on leave now. But at present she is in 6th onwards she is on leave. My child is on leave. Yeah, exactly. On 6th only she got illness here. Just listen to what I'm saying. Just now she is admitted in the GMC. Don't think that your responsibility you told me is that one. That is why tomorrow I will go and see that one in the GMC. So here that is the GMC doctor has to do and she is taking the treatment in the GMC. I heard from you. That I will according to the information I am getting. Accordingly you will take the action. As per the parents, I will not talk to the parent. I will talk to the parent. Accordingly you will take the action. पेरेंट्स का कहना है कि आपके जो ऑफिसर्स हैं उनके नेग्लिजेंस से ये हुआ है बोल रहा है मतलब वो उसको एडमिट करने की वजह है Parents' नेग्लिजेंस opinion. That is the parents' opinion.